आनी आतां खबरो विस्तारान MRF कंपनीत बेकायदेशीर कामां चल्ल्यात आनी हाचो थळाव्या लोकांक तशेंच प्रवाशांक बरोच त्रास जाता। कंपनी एक्सपान्शन करता मात लोकांक हाचो त्रास सोंसचो पडटा। तेन्ना सरकारान जर हाचेर लक्ष घालून बेगिनाच कारवाय केली ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले म्हूण थंयचे थळावे उलयल्यात। फोंडेच्यान RDX गोवा खातीर महेंद्र गांवकर। तर आज आमच्या हांगा दाटवाड्या उसगांव ह्या वाठारांत तर आज MRFचे इलिगल काम चलता। तर त्या जाग्यार आज गोंयच्यो सगळ्यो मायनी बंद आसा, पूण आज आमच्या हे उसगांव दाटवाड्या गांवांत थंय अशे तरेन माती काडप चालू आसा की सगळ्या गांवांक तेजो त्रास जाता। सगळे रस्त्यार भुरग्यां येता वयता आसतना तांकां तेजो त्रास जाता। आज हे मायन्स डिपार्टमेंटान हे जे काम आशिल्ले पळय ते बंद दवरलेले, कारण थंय मायन्स मेळिल्ले, मायन्स ओर मेळिल्लो आनी तेजे ई ऑक्शन जावपाचें आशिल्लें। पूण आज मायन्स डिपार्टमेंटान तेजें ई ऑक्शन करिनासतना परत तें काम चालू केलां, तांकां परमिशन दिला, TCPन तांकां परमिशन दिला, कारण तांकां आयज बंद जावपाचें आशिल्लें, ई ऑक्शन जावपाचें आशिल्लें, तें कांय जालें ना। आज कितें आयलां तुमकां आज आमकां हांगासर डेप्युटी कलेक्टरान आमी आयज आमकां आपयले हांगासर आनी आमकां हें सांगपाचें आशिल्लें की आज आमी कित्याक लागून अपोज आसा, ह्या कंपनीक आज आमची कित्याक अपोज आसा। तर आज तेंच्यांनी जवळ जवळ 1,500 माड मारल्या, तेजे तेंचे कडेन कांय परमिशन ना। खांडेपार फाटल्यान कंपनी फाटल्यान खांडेपार रिवर आसा, तेजे WRDचे तेंचे कडेन कांय परमिशन ना। आज हे जो येदो व्हडलो एक्सपान्शन प्लांट MRFचो एक्सपान्शन प्लांट येता, तेजे कांय पब्लीक हियरींग कांय जाल्लें ना। प्लस तेंचे कडेन EIA रिपोर्टचो ह्या निसर्गाक एनवायरमेंटल जो इम्पॅक्ट जाता तेजो तेंचे कडेन कांय परमिशन ना। परत कळयता म्हणून सांगला जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवया म्हणून सांगला। एक्शन पण आमी फक्त इतलें की जाता तितलें आमी हो जो आमचे जे आज पर्यंत आमी हे लढो आसा तो आमी फक्त शांत चिंता कोणाक त्रास करनासतना आमी करपाक वेवस्थीत करपाक सोदता। जर सरकारान हेजेर लक्ष घातलें ना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवपाची पाळी हाडची न्ही, कळ्ळें न्ही। इतलें आमची सरकारा कडेन मागणी आसा। हो जो MRFचो जो प्लांट आसा पळय न्हू, सायडीन तो नवो प्लांट जाता पळय न्हू, तेजी आमी पंचायती कडेन सेंट्रल आयडिया मागली, पंचायत आमकां दिवपाक शकना, कांय सांगना।